बदलाक सगळे जनांग सांगाता मेळटा आनी त्या मेल्ल्या मनशाचे मांस खातात आनी रगत पियेतात आनी अशे संभ्रम करतात. आनी हांगासर आमी कित्याक आयल्या जेजूचें मांस खावंक रगत पियोवंक एकामेकाची मांसां खावंक न्ही. देवाचे अवतार है वखणी तुका क्रिस्ता. तुमचे पैकी थोड्यांनी पुणी कॅनिबल्स वा कॅनिबलिझम म्हणलो शब्द आयकला आसतलो. कॅनिबल्स म्हळ्यार मनशाचे मांस खावचे, मनशाचे रगत पिवचे मनीस म्हणून अर्थ. आफ्रिकाच्या ॲमेझॉन न्हंयच्या आलतडी पलतडी आसच्या त्या आदिवासी लोक हाका एक निदर्शन जावन आसात. त्या आदिवासी लोकां मदें जायत्यो रिती रिवाज संप्रदाय आसात. तांचे पैकी एक संप्रदाय म्हळ्यार तांचे भितरलो तांच्या जनांगा भितरलो कोणी एक तांचो भाव वा भयण मरत जाल्यार वा तांचो मुखेली मरत जाल्यार आमचे भाशेन तांकां ते उलपायनात वा पुरिनात. बदलाक सगळे जनांग सांगाता मेळटा आनी त्या मेल्ल्या मनशाचे मांस खातात आनी रगत पियेतात आनी अशे संभ्रम करतात. पूण कित्या खातीर ते तशें करतात म्हणलें चड गरजेचें. तांचें चिंतप की तांच्या पैकी तांच्या मुखेल्याचे जावं ती भावाचे भयणीचे मांस केल्ले निमती रगत पियेले निमती तांचे थंय आसलें, त्या मेल्ल्या मनशा थंय आसलें ताचे बोळ गूण शेगूण आमी आपणायतले हांव. कित्याक ताचें मांस आमी केलां, रगत आमी पियेलें हांव. तितलेंच न्ही, तो मनीस मेला तरी ताचें मांस आनी रगत आमच्या कुडींत आसा आनी आमी जिवन आसा. त्या देखून तो मेल्लो मनीस आमचे मुखांत्र अमर जाता आनी की जिवन आसा असलें चिंतप तांचें जावन आसा. पयल्यान पयलें ताचें मांस केल्ले निमती रगत पियेले निमती ताचे गूण शेगूण आमी आपणायता. तितलेंच न्ही, तो मेला तरी ताचें मांस रगत आमच्या कुडींत आसा देखून आमी जियेता. ते देखून आमच्या मुखान तो जियेता, तो मेल्लो मनीस आमच्या मुखांत्र अमर जावन आनीक मुखार जिवन येता. मोगाळ भाव भयणीनो, भोवशा आमी एका रितीचे कॅनिबल्स म्हणयेत आनी हांगासर आमी कित्याक आयल्या जेजूचें मांस खावंक रगत पियोवंक एकामेकाची मांसां खावंक न्ही. आनी एक दीस एकलो हिंदू भाव म्हजे लागीं म्हणालो, तुमी क्रिस्तांव एका रितीचे कॅनिबल्स जावन आसात. यू क्रिश्चन्स यू सावंड्स टू बी कॅनिबल्स. कित्याक तुमी सांगता तुमी इगर्जेक येता थंयसर जेजूचें मांस खावंक रगत पियोवंक. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें फाटल्या 2-3 दिसांत हांव जेजू युक्रिस्ता विशयांत आपणाच्याच त्या आत्मीक खाणा विशयांत उलयता. हांव जावन आसा जिव उंडो सर्गींत हांव देंवोवन आयलोलो. म्हजें मांस केल्ल्या करीत रगत पियेल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आमी मनीस फकत कूड न्ही, कुडी बराबर कितें जावन आसा आत्मय आमकां देवान दिला. कशें कुडीच्या काणाक कुडीक आमच्या कुडीचें काण वा संवसारीक काणाची गरज आसा की तशेंच आमच्या आत्मीक जिविताक आत्मीक काणाची गरज आसा. आनी कुडीचें काण तें आमी दिसपडटे सेवता, कितलेंय बरें तें जावं आमकां केदोळ मुसो तें फायद्याचें पडटा, उपकाराक पडटा. आमचें कुडीचें काण सड्ड म्हळ्यार आमी फोंडाक वता म्हणसर, सिमेस्त्रेक वता म्हणसर, पेटेन आमकां दवरता म्हणसर मात्र कितलेंय बरें कुडीचें काण तें जावं आमच्या जल्मातावन म्हणजे आमच्या पाळल्यांतावन आमकां पेटे म्हणसर मात्र तें उपकारता. त्या उपरांत कितलेंय बरें तें काण तें आमकां गरजेचें पडना, कित्याक आमची कूड थंयसर नाश जावन येता. पूण फकत आत्मीक काण आमकां ससनाक आपण व्हरता वा ससनाचें जिवीत आमकां तलास करता वा दिता म्हणीत. फाटल्या थोड्या दिसांच्या त्या वांजेला तुमी आयकता तर जेजू फाटल्यान हारी हारीनी लोक येवन आसलो. कित्याक
एका खुशीन ताची शिकोवण आयकोंक आनी एका खुशीन जेजून उंड्या मसल्याचे अजाप करन तांकां दोशी तांचें पोट भरलें. पोटाक जाय जाल्यार ताचे बुकेची तांची बूक ताणें थांबयल्ली उंड्या मसल्याचे अजाप करून. आनी लोकांनी चिंतलें की हो एकलो व्हडलो अजापकार हाच्या फाटल्यान गेल्यार आमी काम करची गरज ना, आमकां भूक लागतना तो अजाप करून आमकां जाय जाल्यार दितलो. त्या देखून जायतो लोक ताच्या फाटल्यान येतालो पोटाची भूक थांबोवंक. आनी हें समजल्लो जेजू रावता आनी तांकां सांगता, नासवच्या काणा खातीर तुमी वावूर नाकात, बगर वावुरा तुमी सदां बाळच्या सस्नीक बाळच्या सस्नीक जिवीत दिवच्या काणा खातीर. आनी त्या उपरांत तो ही शिकोवण दिता. त्या लोकांक सांगता, हांवूच जावन असो तो जीव उंडो सर्गींत हांव देंवन आयलोलो. म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, रगत पियेल्ल्या करीत, रगत तुमी पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आनी ही शिकोवण आयकून तांकां कालुकुलो जालो लोक. ही नवीच शिकोवण येदोळ मुसर कोणें असली शिकोवण दिल्ली ना. येदोळ मुसर कोणें आपणाचें मांस आनी रगत हेरांक खाण आनी पिवण दिल्लें ना म्हणून लोकांक ती समजणी ताणें तें शिकयलें तें समजोवंक ना. आनी थोडो लोक ताका सोडून गेलो. आपोस्तोली कालुकुले जाले, ही नवी शिकवण आमकां समजना म्हणून. पूण जेजून लोक वेता म्हणून फाटीं वेता म्हणून तांकां थंयसर कॉम्प्रमायज करून आपल्या शिकोवणेंत ना ना तशें न्हय अशें न्हय फाटीं येया कांयच ना. आनी किसट दामून ताणें सांगलें, तुमी म्हजें मांस केल्ल्या करीत, रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. तुमचे जीव आसूंक जाय तर तुमी ससना जिवंक जाय तर म्हजें मांस खावंक जाय, रगत पिवंक जाय म्हणून परतून दामून सांगलें. मगळ भाव भयणीनो, जें कितें जेजून त्या दीस सांगलें निमण्या ब्रेस्तारा परतून करून दाखयलें. आनी तो सक्रामेंत येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घडन आपणाचें मांस आपणाचें जगत आमकां आत्मीक खाण जावन दिलां, आत्मीक पिवण जावन दिलां. त्या देखून आज आमी देवाक दिन वाचूंक जाय. हें वर्तें खाण आमकां आत्मीक खाण दिल्ल्या खातीर येवकारिस्ता मुखांतर उंड्या आनी वायना मुखांतर आमकां तें दिल्ल्या खातीर. आनी फकत हें खाण आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पायतलें. हें खाण आमकां ससनाक जियोवंक उपकारतलें. त्या देखून वर्ते बोवार्थान त्याच खाणांत भाग घेवंक येवकारिस्तांत भाग घेवंक जेजूक उंड्या मुखांतर स्विकार करूंक आमी आयल्या वस्ता. तसो येवकारिस्तांत आसलो जेजू आमकां ताचें आत्मीक बोळ भलायकी दिवं आनी अशें सदांच येवकारिस्त घेवन जेजूक आमी आत्मीक स्विकार करून एक दीस ताचे सांगाता ससनाक जियोवचें भाग तसो आमकां फावो करूं.